आमचे पयलींचे लिडर आसा थोडे कडेन गेलो हांव, पूण कितें आसा म्हाका कळ्ळें की तेंचे भितर लिडरशीप सारकी ना तेंच्या पार्टी कडेन. पूण ती लिडरशीप सारकी ना म्हणटकीर हांव मागीर कितें चिंतलें की समजा हांव थंय प्रवेश केलो कितें केलो जाल्यार म्हागेलें रावपाचें लोकांक भुरग्यांचें म्हाका सांगलें तूं रावपाकूच जाय म्हणटकीर हांव तें मागीर कितें केलें की हे तेंगेली लिडरशीप आनी कोणाचें सारकें ना म्हणटकीर हांव इंडिपेंडंट वचपाचें मागीर कन्फर्म केलें. खंयच्याच पक्षाचे हें घेनासतना फक्त खंयच्याच पक्षाचें हें घेतलं तेन्ना हांव इंडिपेंडंट कित्याक त्या खातीर तेजे खातीर गेलें जाल्यार जे समविचारी लोक केन्ना भरपाचो फॉर्म बी गेला हांव फॉर्म मंडे भरलो 8 तारखेक. जाल्यार हांव समर्थका कडेन उलयतालो समजा तेजी पयली भर म्हणटा जाल्यार हांव तेजी पयली शुक्रार कालच्यान स्टार्ट जाला. हय कालच्यान स्टार्ट जाता. हांव ऑलरेडी फॉर्म हाडीत आसा पूण तेजे अकावंट ओपनींग थोडे प्रोसिजर आसा तो हांव करता त्या प्रमाणे हांव 8 तारखेक चडून भरलो. तेज्या पयलीं सुद्दां हांव आमचे समर्थकान म्हणलें जाल्यार एक शुक्रारा भरया म्हणून जाल्यार हांव तशें करूं शकता. लास्ट दीस ना ना हय लास्ट दीस न्हू जालें खंयच्याच पॉलिटिकल लिडराक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक बॅकिंग नासतना तूं इंडिपेंडंटली वयता फुडें. हय खंयच्याच पॉलिटिकल म्हळ्यार लिडर आसा म्हाजे बरोबर तशें पूण कितें हांव तेच्या आंगार कितें नांव डिस्क्लोज करपाक शकना कित्याक थोड्यांचें कशें आसा की प्रेशर कोणाचेर पण तशें जावंक शकता. तेजे खातीर हांव कितें करता आतां म्हाजे जे समर्थक आहा ते सगळे पक्षाचे समर्थक आहात तेच हांव लिडर घेवन हांव फुडें वयतलो. मागीर आमचे समविचारी लोक आनी जे पळय आमचे डिस्ट्रक्शना खातीर आमी वावर केला लोलये पंचायत जावं पैंगीण पंचायत त्या लोकांक घेवन हांव फुडें वयतलो. डिस्ट्रक्शन इन द सेन्स कितें जाता म्हणटो लोलये पंचायतीक पळय लोलये पंचायतीक आतां हांवें केलां की आमचे थोडे आमचे कमोदलचे जागो 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक सोसायटी अंडर कोणी मागिल्लो आसा. मागीर तो एक एग्रीकल्चरा खातीर तो तेजी म्हणणें आसा अशें पेपरार फाटीं न्यूज येयल्लो. म्हळ्यार म्हागेलें सांगपाचो मुद्दो इतलेंच आहा की एग्रीकल्चरा खातीर तेंचे कडेन जो मनीस जी सोसायटी मागता तेजे कडेन जायतो जागा एग्रीकल्चर खातीर त्या सायडीच्यान पैंगीण पंचायती आमोणे सारके नाल्यार त्या सायडीच्यान एग्रीकल्चराचेर जायते करपाक मेळटा. पूण आमचो जो वाठार आहा पळय तो हेजो टोटल तो तळप आहा तेजेर कोण एग्रीकल्चर करूंक शकना. म्हळ्यार हें बी एक लोकांनी विचार करपाक जाय बाबा हे जागो हडप करूंक सोदता काय खरें एग्रीकल्चर हें लोकांनी विचार करपाक जाय. तेजे खातीर हे आमी आमकां सगळी खबर आसा आनी तेका लागून हे सगळे आमी जे कोण समर्थक आहा पळय तेका आमी सगळे तेंच्या खातीर आमी फुडें सरले. हे तुगे लोली जालें न्हू आतां पैंगीण आसा खोतिगांव आसा गांवडोंगरी आहा थिंग कितें डिस्ट्रक्शनाक कितें आसा म्हळ्यार आतां कितें आहा थोडे कडेन जागो आवटसायडार घेतात जे दिल्ली जावं त्या सायडी आनी मोठे मोठे प्रोजेक्ट ते भितर आतां ऑलरेडी खूब जागा विकिला. आमी काय सेडीक चॅक करपाक वचना खूब जागा आसतना विकिला आहा. म्हळ्यार हें फुडें अशें जावप न्ही आनी ते डायरेक्ट दोंगर कापणी हें करून तेची मोठे मोठे प्रोजेक्ट जावंक शकता. आनी हें जर प्रोजेक्ट जाल्यार आमकां डिस्ट्रक्शन कित्याक आमकां मेन आमचो उदकाचो मोठो प्रॉब्लेम आहा. समजा ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम मागीर आतां आमी चोरी जाता ते पळयतात. मागीर सगळे जे कोण हे सगळे लोक येवन हांगा जर भरले जाल्यार ते त्या सायडीच्यान जाता ते हांगा जावपाक वेळ लागपाना. तेका लागून हें सगळें सेफ दवरपा खातीर हांवें एक म्हाजें एक विजन आनी मिशन म्हळ्यार गांव सांबाळपाचें हें विजन मिशन घेवन हांव फुडें वचपाक सोदतां. कशें आसा राजकारणां म्हणटकीर आमी सगळे लिडर जावं पार्टी हांव सगळें पळोवचें पडटा. ते खातीर हांव फाटले एक 6 म्हयने 1 वर्स जालें हांव थोडे लिडरांक मेळयलो. जशें म्हाजी जे कोण आसा तांकां हांव सगळ्यांक मेळयलो आनी तांणी सगळ्यांक सांगिल्लें की हांव एक अपक्ष एक हांव ह्या एक लोकां खातीर हांव एक वावर करपाक सोदतां तुमी म्हाका सपोर्ट करता. पूण कशें जाता जशें आमी पळयतात आयज जें राजकारण आहा ते आमचे लिडर आहात ते ओल्ड फेसीस घेवन तेच मनीस घेवन वचपाक सोदतात. म्हागेलें म्हणणें कितें आसा की आमचे सारके युथाचे हे राजकारणी विचार करना ते कित्याक करनात ह्या लोकांनी तांकां दाखयन दिवपाक जाय. आनी जे लोक आतां जे कोण समविचारी लोक आसा आनी म्हाका आहा ते सगळे म्हळ्यार हांव अपक्ष जालो म्हणटकीर म्हाजे बीजेपीचे मनीस रावतले काँग्रेस मनीस रावतले आरजेचे मनीस रावतले आनी सगळे जे जनरल पब्लीक जे हे सगळे विचार करता हे डिस्ट्रक्शन जावचें न्ही हे सगळे विचार आनी गांव सांबाळून दवरपाचो आमगे मेन जो मोटो आसा तो घेवन हांव वयता. आनी म्हाका ह्या हेतूंक शैलेश पागी म्हण वळखता तशेंच म्हागे नीक नेम कोंकणी म्हळ्यार म्हाका हांव मनीस कसो हांव भुरगो कसो हे सगळ्यांक खबर आसा. म्हळ्यार आमी दाखय कित्याक म्हाजे सगळे हात क्लीन आहा ते सगळे दाखयन दिल्ले आसा. तेच खातीर म्हाका पूर्ण भरोसो आहा की हे समविचारी लोक आनी हे सगळे आमचे जे पळय म्हाका यूथ फुडें काडटा ते सगळे म्हाजे बरोबर रावतले म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. तूं पयलीं म्हणटात न्ही जर फ्रेंडाचे जालें म्हाजे वांगडा सो तेजे बरोबर तुमी कितें जाणा तुमचे बरोबर तो कितें जाणा म्हाका बरो म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो आहा. इदोर
गेली पळयता की तो सादारण तीन पाटी पडिल्लो आनी मागीर ताका एक आमचे एक 2016 IITचे जेन्ना आमी एक मुवमेंट केलो त्या टायमार आमच्या मुवमेंटा बरोबर तो जसो जसो मुवमेंट ताका कळ्ळो आनी तेन्ना तो आमचे बरोबर रावलो आनी त्या टायमार सगळे लोलये जावं पैंगीण गांवडोंगरी सगल्यांक ताका एक कित्याक एक आमचे एक गांवांत त्रास करपा नाका ह्या दृश्टीन आमचे कोण जर लिडर मेळटा म्हण आमी ताका फुल्ल सपोर्ट केलो. हांव तेजे बरोबर पुराय लोलये पंचायत जावं बाकी कडेन हांव तेजे कडेन ओपन दवरलें इतल्या खातीर की म्हाका सगळ्यांनी सांगिल्लें की गांव आमकां राखपा जाय जाल्यार आमकां कोण तरी लिडर जाय. आयज हांव हांगा फुडें सरपाचें कारण कितें की हांवें पळयलें की जेन्ना 2016 हांवें पयलीं आसतना कितें भुरगीं म्हाका डायरेक्ट मेळटात म्हणजे कशें जाता एक लिडर रोल म्हणटकीर कितें जाता एक कोणाक एक सपोर्ट उरता आनी आयज अशें जाता की लास्ट टायम फिल्म सिटीचो विशय येयलो तेन्ना आमी सगळे गांवां भोंवन सगळीं अपोज सगळे जाण करतात आमकां सादारण 2000 लोकांनी सायन दिल्यो पूण कितें जाता ओपन भोंवपाक मातशी भिता कित्याक थोड्यांचे कोणाचो प्रेशर आसता ना कोण म्हणटा तुगे काम जावप जालें तशें म्हणून थोडें मातशें हें जाता पूण जेन्ना आमी लिडर म्हणून हांव एक तेंका घेवन लिडर एक म्हाका एक झडपी संदीचे एक दिलें जाल्यार हांवें खंयचें एक संकट आमच्या जर गांवचेर येयलें जाल्यार हांव तांकां बिंदास्त ते म्हाजे बरोबर एक 200 भुरग्यांक हांव डायरेक्ट घेवन खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर उबो रावपाक शकता आनी हें जेंचे इद्दोराचे गोवा रोडाचेर पळोवपाक जाल्यार म्हाका मातशी एक खंत वाडटा कित्याक हेंचे आमी सगळ्या लोकांनी प्रेस पयले आसात हो जो मनीस आयज तो जो इद्दोर म्हणटा ते सपोर्ट करता तोच मनीस एक तेणी प्रेस दिली आहा की तेजी हेजेर की तेजी चेड्याक तेणी सर्टिफिकेट एक हें करून केली ती बोगस सर्टिफिकेट लावन तेणी जॉबा लावपाक प्रयत्न केलो हें तर तेजेर आरोप केल्लो आहा डायरेक्ट प्रेस आहा हें इन रिकॉर्ड आसा प्लस आमी असेंब्लीक पळयताले की दोग जाण विजय सरदेसाय तो दोग जाण झगडटाले की माकोड रेडो हे तेंची भाशणां आमी सगळ्या लोकांनी लायव्ह पयलीं आसा म्हणजे हें आतां पळोवपाक गेल्यार हें हांगा कितें साध्य करूं येतात हेंच लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय कित्याक हें सगळी उलयन परत तुमी त्याच मनशाक घेवन तेमी आमचे सारक्या एक सामान्य नागरीक आमी जे शुन्यांतल्यान निर्माण जावन आमी एक आमी इतले व्हडले ह्या पदाचेर पावयले एक सरपंचान केलो मागीर त्या मनशाचे हेणी कित्याक विचार केला ह्या लोकांनी मातशें तेजेर विचार करपाक जाय अशें तरी म्हाका दिसता. तसं ना प्रश्न कितें आसा की इजोरा बरोबर तूं आशिल्लो आतांची परिस्थिती आहे इजोरा म्हळ्यार तुमी आतां काय केलें इद्दोरा म्हळ्यार हांव सांगता सगळ्याच राजकारणा फुड्यान गेलो तसो इद्दोरा फुड्यान बी हांव गेलो आनीक जे पळय इद्दोराचे समर्थक आसात ते म्हाजे क्लोज आसात आतां ते म्हाजे क्लोज आसा आनी आमचे बरोबरचे भुरगे बी आसात म्हणजे तेमी कितें जालो तो पळय कित्याक आमकां जनता आमची लिडर आमची काय करूं शकता जो पर्यंत आमची जनता आसा तो पर्यंत आमी बिंदास फुडें वचपाक शकतात ताचे खातीर हांव म्हणटा म्हाजी लिडर आसा ती जनता आसा आनी जनता म्हाजे बरोबर रावतलो इतलो म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा त्याच्या खातीर हांव फुडें चल्लां. तुमी तुमच्या पंचायती बी प्रचार करायला सुरुवात केली का कितें हांवें गांवडोंगरी केला हांवें खोतीगांव केला हांव जे कोण आमचे समर्थक आसात म्हळ्यार ह्या विशया खातीर झगडपी तेंचे खातीर तेंचे फुड्यान भोंवला लोलयां भोंवला पैंगीण भोंवला मागीर ऑल ओवर ऑलमोस्ट 95% हांवें टोटल थोडेशे आमी एक चिन्ह मेळच्या म्हण हांवें चिन्ह मेळटरी परत आमी लोकां फुड्यान संपर्क करतले आनी चिन्ह मेळटरी आमी तें चिन्ह घेवन आमकां एक आमी बरोबर एक भुरग्यांक घेवन वयतले तेन्ना आमी परत आनी तेंचे कडेन बारीक बारीक कोपरा भेटून आमी तें डिस्कशन करतले. IIT आणि फिल्म सिटीच्या विरोधात जो एक पर्टिक्युलर ग्रूप आशिल्लो तो तुजे बरोबर आसा काय कितें तो म्हाजे बरोबर ठामपणे आसा आनी तो म्हाजे बरोबर ओपन भोंवतलो प्रचारा खातीर आनी हीच पळय आमगेलें मेन कितें आसा म्हाजें मेन मोटो आसा की गांवचें जें डिस्ट्रक्शन जाता तें आमी करूंक दिवना तेजे अगेन्स्ट आमी डिस्ट्रक्शनाचे अगेन्स्ट हो आमचो मेन मोटो आसा आनी हें करता जाल्यार आमी सारकें युथूच फुडें जाता जाल्यार आमी हो गांव राखून दवरपाक शकतात. तुमची कम्युनिटी आहा पळय तुमचो समाज आहा बागी समाज हेजी खूब मतां आसा तो समाज तुमी रावता पळय बागी समाजाचो पळोवपाक गेले जाल्यार हांव बी त्या कमिटीचेर आतां हांव उपाध्यक्ष म्हणून आसा म्हळ्यार समाज हो म्हाजे बरोबर ठामपणे रावतलो कित्याक आमी त्या समाजा खातीर आमी बी काम केलें आसा आनी आमी बी त्या कमिटीचेर एक 2-3 फावटी काम केलें आसा म्हणटकीर तो समाजाचो विशय आहा तो ते म्हाजे बरोबर एक आमचे भुरगूण ते ठामपणे रावतले इतलो म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.